इफी 2014, 2015 तसेच 2016 सेगीत 3 वर्सां जाली इफीच्या आयोजनान स्कॅमां चलत आयल्यात आनी अजूनय चलत आसा। फाटल्या वर्सा इफीचो टेंडर जो 5.5 कोटी आशिल्लो तो अचानक वाडून 2016च्या इफीक 12.5 कोटी रुपयांचेर व्हेला। फाटल्या वर्सा आशिल्ली तशीच तयारी ह्या वर्साय आसा, मात हो टेंडर कित्याक वाडयला हें कळपांत पर्याय ना। हे सगळे वेंचणुकेक पयसो करपाक सरकार करता असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे म्हणयारे दुर्गादास कामत हांणी केला। तशेंच दामू नायकान गोंय मनरिजवण संस्थेचो राजिनामो दिला खरो, मात आपल्याच मनशाक परत त्या पदार हाडून बसयला असोय आरोप तांणी मुखार केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 2014 जो टेंडर जालो डेकोर ओपनिंग आणि क्लोजिंग सेरेमनी हो क्लब करून 4.5 कोटीचो आशिल्लो। आतां त्या वेळार आमी दाखोवन दिले की भानगड्यो कश्यो जाल्ल्यो त्यो। 2015 वर्सभरान 1 कोट वाडयलो आणि हो टेंडर 5.5 कोटी जालो। 2016 जो टेंडर हा हो जो अमाउंट 5.5 कोटी वयल्यान 12.5 कोटी रुपयाचेर पाविल्लो। अमाउंट रेजेस फ्रॉम 4.5 crores in 2014 to 5.5 crores in 2015 to 12.5 crores in 2016. Now the tender is decor plus opening and closing ceremony. Now this is nothing but a mega scam in making. Election नजरेक दवरून पैसे कशे जोडप, सेम काम सेम टेंडर 4.5 कोटींतल्यान 12.5 कोटी जावप ही अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आहा। आता 4 ऑक्टोबराक जो वायस चेअरमॅन आशिल्लो बाब दामू नायक हाजेर आमच्या एडवोकेट जो स्पोक्स पर्सन तन्वीर खतीब हाणें एक कंप्लेंट फायल केली विजिलन्सान विथ रिगार्ड टू इरेग्युलॅरिटी इन ESG। 2 कोटी खंय तरी मागले म्हणून कितें तरी ताणें आमच्या स्पोक्स पर्सनान कंप्लेंट फायल केली विथ सम डॉक्युमेंट्स एट विजिलन्स ऑन 1st or 2nd of October। ताच्या नंतर मिडियाने ती उचलून धरली कारण आमी डॉक्युमेंट्स त्यांना प्रोवायड केल्ले आनी ताच्या नंतर आमकां सुत्रांनी सांगलें की मुख्यमंत्र्यान ताका आपत व्हरलो आनी राजिनामो दिवपाक लायलो। ते आतां म्हणू की ताका इलेक्शनाक नदरेक दवरून रिजायन दिवपाक लागला म्हणून, बट दीस वॉज दॅट ही वॉज टोल्ड आस्क्ड टू रिजायन। आता हे टेंडर जे आहा दिस टेंडर इज फॉर availing artistic service for ideation, conceptualization, creation, designing, fabrication, supply, erection, installation. In other words, it will be called decoration tender. Decor. आणि ओपनिंग आणि क्लोजिंग सेरेमनी जे तुम्ही स्टेज पळयतात ते आर्टिस्ट बॅनरां पळयतात हाजो अमाउंट आसा 12.5 कोटी। दिस इज नथिंग बट सायफनिंग ऑफ फंड्स फॉर द इलेक्शन्स बाय द भारतीय जनता पार्टी. And certain people looks like have been appointed as agents to collect funds at ESG.